राज्यात आतामेरेन सुमार 32 गायांक लंपी दुयेंताची लागण जाल्या. असल्या गायींचे विलगीकरण करपाक शिकेरे गोशाळे लागीं स्वतंत्र विभाग दवरला म्हूण मंत्री निळकंठ हळर्णकार उलयला. RDX गोवा खातीर पर्वरीच्यान गौतम शिरोडकार. अपडेट कितें तरी तुमी दिवपाचे लंपी डिजीज पळय आहा आतां जवळ जवळ आमचे कडेन 32 केसी आहा आनी 32 केसी ज्यो आहा ह्यो आमी आमची हांगाची गोशाळा आहा पळय सिकेरेची हेंच्यांनी एक मेन गोशाळा आहा तेच्या पेक्षा एक 5 किलोमिटर आयसोलेटेड वार्ड कसो गोशाळा केल्लो आनी आमी ऑलरेडी जबाबदारी घेतली की बऱ्यापैकी ट्रीट करपाचें. तुमकांय खबर आहा पयलीं आमी 2 म्हयने बॅन केले आनी आतां परत 2-3 म्हयने भायरसून गोरवां येवपाक बॅन केलें. तरी सुद्दां हो प्रॉब्लेम जावंक जायना. आमी भरपूर केअर घेतल्या. करता करता आयज 32 कशी जाल्या. 2 दीस पयलीं आमकांच परवरी दिसली. आमी आयसोलेटेड रोखडीच इमिजिएटली तिका त्यादिसा शिफ्ट केली. काल परत मडगांव सायटीन कोणी वॉट्सॅपार धाडलें आमचे कडेन गोरवां आहा लंपी डिजीज म्हणून. आमची टीम धाडून आमी रोखडीच थंयसून तिका कलेक्ट केलें आहा तशीच सेफ करून घेतली. आतां लंपी स्कीन जाल्ले पळय जेन्ना आमी आयसोलेटेड वार्डान घातल्या आतां पासून कॅज्युअलिटी जावना पूण वी कॅन इम्प्रूव जाता आहा. इम्प्रूव जाता आसतना आमी ऑलरेडी 22,000 हें केली इंजेक्शनां केली. 22,000 डॉक्टरां केली. कशी केली? जे फार्मरांक पळय जेन्ना भंय निर्माण जालो तेंच्यांनी येवन मारून घेतली. परत गोशाळेंनी मारली. आतां ही बाकी प्रायवेट खंय आहा पळय तेंकांय मारल्या आनी ही आतां भायर खंय पळय कोणा कोणाकडेन उरल्या घरा येता येना बी ह्या लोकांनी तितके सिरियस घेवंक ना आनी ती उरल्या. आमी आनी ऑलरेडी आनी 22,000 मागल्या. ती ह्या 2-4 दिसां भितर परत येतली आनी परत मुवमेंट स्टार्ट करतलो. कितें गोशाळा स्पीड कावज आसा तेजे केन्ना पर्यंत कंप्लीट जातलें वॅक्सिनेशन? न्ही ती गावता ती मारतले. मेळटा तशें तुमी करीत रावतले वॅक्सिनेशन? आमची टीम आवरतली. आतां ही ओपन एक्टीव दवरल्या. प्लस आमची दुसरी एक टीम आहा पळय कितें जालें वाटेक केलें जाल्यार ती टीम आमची वयता. सो आतां रस्त्यार बांदल्यार तेजे उपाय कितें? बिकॉज फायनली कोणाक पूण तांकां घेतलेली आसतली आनी मागीर कोण तांकां नाका जाल्यार रस्त्यार सुट्टा. एंड देन द बर्डन कम्स ऑन द गव्हर्नमेंट. तेका न्ही उपाय ना. आतां समज डॉग्स आसले पासून NGOज म्हणटा तांकां केजीन दवरप ना तांकां फ्री सोडूंक जाय. ते आमी हें करतात वॅक्सिन करतात. ते गोरवां पासून लोक कितें करता ते भोंवता करता त्या खातीर आमी कितें करता आयलेज भाशेन थोडे लोक आपले म्हणून वाडून वयता मागीर थोडे फायन कितें फारीक करून घेता. पूण प्रत्येकान चिंतूंक जाय हें करप ना म्हणून. पयर आमकां हांगा व्हरलें फीश फेस्टिवला वयता आसतना आमी इमिजिएट दोतोराक कंप्लेन केलें. ऑफिसान आमचे एक्टीव आहा. मडगांव कडेन वॉट्सॅपार धाडला. आमी एक्ट केलें वॉट्सॅपार करून दोतोराक धाडून इमिजिएटली शिफ्ट केलें. सो आमी लोकांक आतां कशें काल आमकां एक्सपिरियन्स गावलो न्ही वॉट्सॅपार धाडला म्हणून आमी एक्ट केलें. अशा लोकांनी स्टार्ट करून खंय आहा ते सांगतात आमकां इन्फॉर्म करता. त्या एरियेन आमच्या डॉक्टरांची आमी नांवां दिताय पळय तुमकां हे सगळीं तुमकां सेट दिता पळय ते एरियाच्या दोतोराचें नांव